स्वच्छ आणि सोबीत शार हे आता एक फक्त सोपनूच जावन रावला अशें म्हणपाक अवतिकाय जावचें ना। दिवचोच्या भर बाजारा कुशीक फक्त कांय सैम विरोधी आडसरांच्यो कट्ट्यो हाडून उडयतात आनी थळाव्यांक ताचो हुस्को पडिल्लो आसा। बाजारात सध्या व्हडा प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचें दिसून येता। ह्या कट्ट्यांक लागून जळाराय वाडल्या देखून जीवघेणी दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडिल्ली आसा। पालिकेन हाचेर बेगोबेग दाखल घेवची अशें मागणें थळाव्यांनी केलां। आमचे बिचोले मार्केट नवे मार्केटाचे देगेक ही जी ओपन स्पेस आसा त्या ओपन स्पेसीन परत लोक हाडून हे कट्ट्यो आडसाराची कट्ट्यो जावं हे कितें पराठा जावं कसली घाण हाडून उडयतात मुततात कितें तरी करतात। पूर्व आमी मे म्हयन्यान अशीच एक हांगासर विजीट केली तेन्ना कट्ट्यांचो ढीग आसलो आनी अशीच बायट दिल्या उपरांत तत्परतेन म्युनिसिपाल्टीन ते काडलेले। पण परत एकदा आसा तशें एरिया म्हाजे मागणे म्हणटात तशें हांगासर परत हो ढीग जायत चल्ला। हांव मागता म्युनिसिपाल्टी कडेन आमच्या किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी की हे जी घाण परत जी जाता आनी ताका लागून जे जाण्यार दुयेंस डेंग्यू मलेरिया फिलेरियाचे सारखे जे डास पैदा जाता आनी परत एक हांगासर ही साथीचो रोग पसरून लोकांक एका भयानक अशा रोगाक सामोरे वयचें पडटलें। परत एकदा मागता की म्युनिसिपाल्टीन परत हेचेर बारकायेन लक्ष घालून इमिजिएट अत्यंत तत्परतेने अशें हांगा लक्ष घालचें। ही घाण काडचीच पण घाण काडल्या उपरांत परत एकदा परिसर नितळ उरचो आनी हांगा घाण जावची न्हू जेणे करून हांगासर ते डास पैदा जावचे न्हू हेचेर लक्ष घालचें। आनी लोकांक जे हांगा बाजाराक जे लोक येतात किंवा हांगासर जे मार्केटा खातीर बाजार करपाचे जे लोक येवन हांगा वेपार करतात तांकां कसले दुखणे रोग जावचो न्हू। आनी बिचोले परिसर आमचो स्वच्छ परिसर स्वच्छ डिचोली जे आमचे बिचोलकारांचे ध्येय ते पूर्ण करचे अशें आमी मागता। दिवचलचे पालिका इमारतीचे फाटले वटेन आणि नुस्त्या मार्केटाक तेकून बाजाराक कुशीक जी मेकळी सुवात आसा ते मेकळे सुवातीचेर सध्या परतून आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयराचो ढीग पडिल्ल्याचें चित्र दिसून येता। ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो पळयल्यो जाल्यार किमान 4 ते 5 ट्रक भर आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर जातलो असो अदमास आसा। फाटल्या वर्सा लेगीत ह्याच वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ले। पावसा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत तर ह्या वाठारांत प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयर साचिल्लो। उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हे समस्येचेर उजवाड घालतकीच पालिकेक खडबडून जाग आयिल्ली। पालिकेन बेगोबेग पावलां उखलून ह्या वाठारांत ज्यो आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो त्यो काडून वाठार एकदम चकाचक केल्लो। ताचे उपरांत ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार बंद जाल्ले। आतां बाजारात जे आडसरां विकतात त्या विक्रेत्यांनी परत एक फावट ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे चालू केल्ले आसा। सध्या हे मेकळे सुवातीत प्रचंड प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचे दिसून येता। ह्या आडसरांच्या कट्ट्यांक लागून जळारां लेगीत वाडिल्लीं आसात। ह्या कट्ट्यांक लागून एखाद्या वेळार भिरांकूळ दुयेंसां लेगीत पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तसो भंय लेगीत बाजारांतले हेर विक्रेते आनी लोक उक्तायतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।